जोडलो म्हणटा हॅलो ब्रदर, धाकटो करता बाय बाय ब्रदर, एका परस हे एक बिलंदर, गुरु हांचो मस्त कलंदर, हे मस्त कलंदर, हे मस्त कलंदर, हे मस्त कलंदर, हे मस्त कलंदर. आता माझी एकूच विनंती असा, माझ्या राजूक तुम्ही सांभाळात. मजुनी निदान बापायचं मोग तरी लागू दी ताका. आई आई ताका सांभाळात. माझी उणीव ताका भासू देऊ नकात. राजा राजा आई कडेन बरो राव, तिका त्रास दिनाका. आणि पप्पा की रेश्मा तू अशी किती म्हणता? येता येता हांव आई. रेश्मा 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 हांव तुका व्हरोंक आयला. अशें आमच्या घरा सोनला कडेन व्हरपाक घेवन आयला. सोनल? कितें सोनला? शी इज नॉट वेल. धीरज, ते एका प्रेशरा खाला वावुरता अशें म्हाका दोतोर म्हणटालो. सारकी जेविना, खायना, उलयना, न्हिदना, आनी अशेंच तर उरत तर ते डिप्रेशनान वयपाची शक्यता आसा अशें दोतोर म्हणटा. म्हाका खबर आसा ते खंयच्या प्रेशराच्या अंडर वावुरता ते. धीरज, तुमचो शेजारी आपान म्हाका एकदां विचारिल्लें, एक प्रश्न विचारलो, आदी ताती काय आदी कोंबडी. पण हांवें ताका म्हणिल्लें ह्या प्रश्नाक उत्तर ना. पण आयज म्हाका त्या प्रश्नाचें उत्तर मेळ्ळें. थोडी उत्तरां प्रश्नांनूच आसता, ती फक्त सोदची पडटा. आनी तूच म्हजो प्रश्न, आनी तातूंतच सापडलेलें तूच उत्तर. पळय, आनी उशीर करूं नाका. सोनल थंय बरें ना. ते भकास नजरेन थंयसरूच पळयत आसता. चल चल, म्हाजे उपकार कर. चल या आमी आतां. प्लीज प्लीज चल चल या. सोनल, सोनल, कशें आसा? आता ही जोडी अशीच कायम आसुनी. थोड्याच दिसांनी हांव तुमचे मोठ्या दबाज्यान लग्न करून दितलो. सगळ्या आमच्या नातलगांक आपूण हांगा हाडून लग्न करतलो. अशीच
भुरगो कोणाचो? तू वळख मरे म्हळ्यार स्वतःच्या रक्ताक ओळखना तू कितें? म्हजो? स्वतःच्या रक्ताचो म्हणपाक भिता काय कितें रे तू आणि रेश्मा? रेश्मा गेले ते भुरग्यांकडनं दवडून गेले ते गेलें? गेले अरे तू ताका आपले म्हणना जाल्यार हांगा रावन कितें करतलो ते भुरग्यां हांगा दवरलो तुमी पळया म्हणून सांगलें आनी गेले हेय पूण हातून आतां कॉम्प्लिकेशन जावपाक लागलें. हें दिपूक कळत जाल्यार पयलींच दिपूक शॉक बसला आनी तातूंत हें ते वाज पायले खातीर डॉन कॉलर वान्स ताका भुरगें जातालें पूण तुवें आपलो इगो जोपासपा खातीर मनीस कितल्या खालच्या लेवलाचेर वचूं शकता न्ही हाजें उदाहरण म्हळ्यार तूं. तू अशें उलयता हय खरें म्हळ्यार हांवें पयलींच उलोवपाक जाय आशिल्लें पूण हांवूय मुखार उलोवपाक शकलो ना हांव मानतां की रेश्मा वांगडा म्हजो पांय घसरलो मानतां पूण दिपूच्या प्रेमाची हांवें केन्नाच प्रतारणा केली ना. म्हजी चूक जाली पूण त्या चुकीचें ग्लोरिफिकेशन तुवें केलें. दिपूक सोबोवपा खातीर रेश्माचो वापर केलो तुवें वापर. आई बायल घराचो स्वर्गय करूं शकता आनी नरकय.